हाय फ्रेंड्स, येवकार तुमकां गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर यूट्यूब चॅनलाचेर आनी तुमकां सगल्यांक काळजां सावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी सदांच तुमी म्हाका अशें गो मोग दाखय आनी म्हगे व्हिडिओ लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट्स कराय. तें हांवें सांगूं नाका, तुमकां कोताय. आनी तुम सगल्यांक कोण कमेंट्स केल्याय तांकां काळजां सावन देव बरें करूं म्हणटा. सो व्हिडिओ स्टार्ट करुया न्हू. आज मोटिवेट व्हिडिओ आहा तुमकां कपल्सां मोगाचे. ओके, ब्रेकअप जाता चोया न्हू. आज ब्रेकअप जाता त्याच्यार थोडे पॉयंट बरयला हाय तें. आनी आमगे ब्रेकअप कित्याक जाता तितून आम शिकया कित्याक लागोन जाता तें आनी कित्याक मिस्टेक जाताय त्यो. सो थोडे हांव पॉयंट दिता, तुमकां लागता जाल्यार घेवपाचे ना जाल्यार घेवपा न्हू. आनी हो व्हिडिओ तुमकां काळजां सावन लागलो जाल्यार मातशें तुमी घेयना काय काळजां. ओके, आनी हे म्हगे हांव तुमकां कितें टिप्स दिता ते तुमकां बऱ्या पडटा जाल्यार मातशें कमेंट्स कराय सांगाय. ओके, चल स्टार्ट करुया आमी ब्लॉगर. सो फ्रेंड्स, सदांचे भाशेन धाकटीशी कॉमेडी करुया जाल्यार सांग. ओके, करुया न्हू. सो रागार जायना काय आं? बरी स्ट्रिक्ट कॉमेडी जावपा आहा, मागीर मागीर बॅड कमेंट्स मातशे म्हाका. आं, चल स्टार्ट करुया. रा मार तुमकां. आं, बेगीन लायक कराय, शेअर कराय, कमेंट्स कराय, व्हायरल कराय. ना हुंय धाडा धाडा बेगीन. बिस्ते वळा रागार जावचे म्हजी दी बिस्ती बॉटल हांवें ती घेयली कॉमेडी करपा. बिस्ते रागार जायना काय फ्रेंड्स. सदां आमी अशें करून खुशालकायेन जॉक करूं जाय आनी सगल्यां कडेन मोगान रावूं जाय. आनी आम केन्ना दुसऱ्यांक केन्ना फेस कोत्ता तेन्ना ताणा स्मायल दिवपा जाय, दांत दाखोवपा जाय. अशें करून कळ्ळें तुका? समज रे आप. दांताचेर मातशें श्वास वता. म्हगे दांत चड अशी पडे दिसता म्हाका न्हू. सारकें न्हू. आनी सांगपा म्हळ्यार लास्ट टायम म्हाका कमेंट्स मारलो म्हगे वॉल्यूम बरो येना म्हूण. ताका लागून वचून मायक हाडा, तुमी दिश्टी पडयता म्हणून. सो मायकाचेर म्हाका मातशें आनी कमेंट्स मारया सांगाय सारको आहा जाल्यार वॉल्यूम. ओके, आनी हे पाट म्युजीक बी कांय घालपाना. ओके, चल स्टार्ट करुया. कोणाकू आतां व्हिडिओ स्टार्ट करचें पयलीं तुमकां मोगा व्हिडिओ बी चोवपा नाका जाल्यार चोवपा नाका. ओके, फॉवर्ड माराय. आनी कोणा चोवपा जाय जाल्यार स्कीप करून आसा चोया व्हिडिओ, कित्याक हो व्हिडिओ बरो पावरफूल जातलो. आनी चल आतां आमी स्टार्ट करुया आमगे ब्लॉगर. हांवें थोडे पॉयंट बरयला हाय ते तुमकां सांगता. ओके, मोग हो दोन सायडी मोग जाता. एक सायडी चेड्या जाता, एक सायडी चोडा जाता. केन्ना मोग एक सायडीन जाता तो मोग न्हू केन्ना फेलीस जावपा जायना. आनी तो जालो जाल्यार चड दीस उरना. चेड्या चोडा मोग जाता आनी चेड्या चोडा मोग जायना. तो मोग केन्ना फेलीस जायना. आनी तो जालो बी जाल्यार मुखार फुडाराक तुमकां भरपूर त्रास पडटाय. कित्याक हांवें तें सांगत तुमकां. सो फ्रेंड्स, आमकां कितें बरें दिसता तें आमी खावपा वयताय न्हू. आमकां कितें बरें दिसता तें खावपा वयताय. कितें म्हणचे बिरयानी, भाजी पाव, पुरी आनी मागीर व्हडलें आयस्क्रीम आमी खावपा वयताय. कळ्ळें तुका? तेशें करून आमी बरें दिसता. आमचें जें चोवपा बरें दिसता तेजो मोग करूं वयताय. कळ्ळें तुका? सुरोपाय चोवपा तेजो मोग करूं वयताय. सो आमी सुरोपाय मोग कोताय तो न्हू थोडे दीस उरता. कळ्ळें तुका? आनी कोण तो काळजान सावन मोग कोता न्हू तो केन्ना तुका सेपरेट जायना. कित्याक दोन सायडी मोग जाता न्हू तो केन्ना सुटना. सो मोगा स्टोरी जायते आहाय. एक धाकटी स्टोरी सांगत तुमकां आनी ती रियल. फाटीं जायत वर्सां जालीं हांव कुयीटच्या गांवां काम करतालों. आनी कुयीटच्या गांवां काम करून म्हाका 2 वर्सां जाल्लीं. आनी थिंगा म्हाका एकलो बेंगलोरीन चेडो मेळ्ळो आनी तो आमगे कंपनीक काम करतालो. सारकें आहा काय?
सो रियल स्टोरी ओके. हांवें तेका विचारलें हांव तुगे काण मातशें सांगो सोदीत म्हूण. तो म्हणूंक लागलो नांव घेयनाका पूण सांग म्हूण. सो ते म्हणजे आजून पासून उलयता मुगो फ्रेंड तो म्हगेलो बेस्ट फ्रेंड म्हगे रूममेट. आनी तेका घडली ती घडणी हांव तुमकां सांगोतां. सो मोगा एडवायस दिवपा एक मोटिवेशन करपा तुमकां बरो विडियो हो केला आयज. आनी ही ट्रू स्टोरी, लव स्टोरी. तो चेडो भरपूर गरीब आहलो. सदां स्टोरी गरीब आसताय. पोश आहलो न्हू, पोश आहलोले मातशें कासी जाता न्हू. सो तो चेडो गरीब आहलो आनी तेगे नांव सांगना तुका. आनी ते चेड्यान कुयट येवपा जायते त्रास काडले. तेगे काजनान तेका हेल्प केलो. तूं वच भायर वच आनी घर काड आनी तुगे फॅमिली सांबाळ. तेगे 4 जाण भयण्यो आहल्यो आनी 2 जाण भाव. सगल्यो भयण व्हडल्यो आनी तो मदींचो. चवथो तो आनी भयण व्हडल्यो सगल्यो. आनी एक धाकटो भाव आहलो तेच्या फाटलो. तो कॉलेज वयतालो. आनी माय पाय जाणटी जाल्लीं. तेंका काम जायनाहलें आनी भयण कामां वयताली, कंपनी कामां वयताली. सो ती आनी तेंगे स्टोरी सांगना तुका तेगे लव स्टोरी सांगोता. सो तो भायर वचपा आहलो मागीर तेका काजनान तेंका सगल्यांक हेल्प केलो आनी तो हिंग येयलो. आनी तो हेच पयलीं न्हू एक चेडा भरपूर मोग कोतालो. आनी तें चेड ग्रेस्त आहलें. ग्रेस्त म्हळ्यार अशें कोन्न सारकें ग्रेस्त न्हू, मातशें पॉश कळ्ळें तुका, नॉर्मल, लाखपती न्हू. आनी तें चेडूं त्या चेड्या कडेन जावपा सोदतालें. तो गरीब न्हू म्हूण पूण तेच तें मोग कोतालें. आनी तो चेडो बी तेचो मोग कोतालो खूब. आनी तो भायर येयलो, कुयट येयलो आनी कुयटच्या गांवांत तो रावलो 1 वर्स रावलो. आनी तांचो मोग चलत रावलो फोनाचेर. आनी दुसऱ्या वर्साक तो मातसो बिजी जालो, सारको बिजी जालो तो. आनी काम चड जावपा लागलें आमकां. ओवर टायम बी करपा म्हळ्यार टायम मेळना जालो. आनी 12 वर काम जावपा लागलें आनी भरपूर त्रास पडपा लागले आमगे कंपनी. सो आनी आमी काम कोन्न येवन टायर्ड जावन न्हिदताले आनी तेका फोन करूं मेळनाहलो. आनी तो टेंशनान आहलो आनी तेका उलोवपा मेळनाहलें. आनी दोगांय एकमुखां मोग कोता तें चेडूं सडनली तेका उलोवपा बंद केलें. कित्याक तें तेका कांय कळना जालें चेड्याक. आपूण तेज मोग कोतालो आनी तें म्हाका सांगतालें आपूण तुजें सांगात केन्ना सोडपाना म्हूण. आनी तो चेडो रडोंक लागलो. मागीर हांवें सांगिल्लें तेका, आमगे रूममेटान बी सांगिल्लें तेका, तूं चेडा लागोन तुगे फुडार कित्याक बेडे कोता. आपूण कितें करूं म्हणटा रडोंक लागलो दुकानी. आपूण तेज विणी आनी दुसऱ्या चेडा मोग करपाना म्हणूंक लागलो. मागीर डिप्रेशनाचेर गेलो भरपूर, बोदना पडलो. आनी तेका हॉस्पिटलां वयलो. जोर येयलो, टेंशनां. मागीर बोरो जावन 2 दिसांनी तो पोतून येयलो रुमान. आनी आमी तेका समजायलो, चोय म्हळें तुगेली फॅमिली आहा, तुगे भयणी आसात, तेंकां काजार करूं जाय. आनी काजार करपाक आजकाल जोत दिना जाल्यार कोण व्हरनाय आपणागे चेडा. आनी तुगे मामी कडेन डॅडी कडेन जायना काम करपाक. फकत त्या चेडा लागोन तूं तुगे लायफ पेडे कोता. हांवें बोरो समजायलो तेका बरो. आनी आमगे रूममेटांनी बी भरपूर समजायलें तेका. सो फायनली जायते त्रास पडले सांगपाक कितें करया. आनी फायनली तो समजलो आनी तें चेडान तेका फोन करूं ना. आनी हिंगासोन लव स्टोरी काबार जाली. आनी त्या चेड्यान जायत भरपूर ट्राय केली तेगे नंबर घेवपा, न्यू नंबर, तें नंबर बी चेंज केलो, ब्लॉक मारलें, सगळें केलें. आनी अशें जालें लायफान, तेगे रियल लायफान. मागीर 2 वर्सां जालीं. हांव वेकेशनाक गेलो, तो बी वेकेशना वचपा आहलो. मागीर हांव वयतरी तो गेलो वेकेशना. आनी वेकेशना येतरी
आनी पोतून येवन म्हाका मेळ्ळो आमगे रुमा सगळ्यांक आनी हुशालकायेन सांगो लागलो अशें जालें म्हण लागलो. हांवें म्हणलें कितें जालें आज बरो हुशाल आहा म्हणलें गांवां गेलो कितें रे. मागीर म्हण लागलो सांगपा लागलो तो आपणागे स्टोरी. आपूण तेजो मोग कोतालो पूण हांवें तेगे मोगाचेर विस्वास दवरूं ना. हांवें वायट चिंतिल्लें म्हणलं मोती. तेणें फोन करूं ना म्हूण ब्लॉकाक घायल म्हूण सगळो हांव भिलो. पूण तेगे घरा कितें जालो तें तुका खबर ना. तेगे घरा कडेन तेणें सांगो ना आनी तेगे मामी डॅडीन तेका म्हणलें तो गोरीब चेडो आनी तूं तेका कित्याक काजो जाता काय म्हूण. आनी मागीर तो हिंगसो वयतरी फायनली तेका मेळ्ळो आनी तेका उलयलो आनी मागीर तें डिस्कस केलें सगळें अशें जालें म्हूण सांगिल्लें. आनी तो हिंग येयलो न्हू कुयट येवन आमकां सांगोत तो सगळी स्टोरी. सो अशें जालें सो थोडो मोग न्हू आमी विस्वास दवरूंक जायो आमच्या काळजांत. थोडे मोग सक्सेस आसताय थोडे मोग सक्सेस आसनाय. उलोय ना जाल्यार पासून चोय तेंगे मोग 2 वर्सां मोदें तशीच उरलो कांय चेंज जावं ना. सो फ्रेंड्स अशें कोन्न आसोता मोगा काणी. सो आमी सदां तेण सोड म्हूण आपूण जीव दिवपा वा आनी कितें करपा टेंशना तुमी टेंशन घेयनाकाय. लायफ देवान दिलें आमकां एक बरें देणें. तें देणें आमी सांबाळ दवरूं जायें. हें जिवीत आमकां मायन पायन ल्हानपणी बरे भाशेन सारूंक दिलां. सो हें जिवीत आमी सदां सांबाळूंक जायें आपणागे फॅमिली पासत. आनी काल बी सांगलो तुमकां आपणागे फॅमिली पासत पयलीं चिंताय म्हूण तुमी. आनी तो बाय फॅमिली पासत आपण चिंतिलें आनी तेणें मुखार गेलो आनी मागीर तेगे सगळीं सपनां पुरी जालीं. सो आयकिल्लें न्ही तुमी. सो हितूं कितें आहा जाण तूं आम शिकोवणी मेळटा कितें जाण तूं आम मोग कोताय न्हू मोगाचेर विस्वास दवराय. तुका तुजो मोग कोता चेडूं आनी चेडूं म्हणटा काजर जावया म्हूण आनी तूं म्हणटा तेका आतां कित्याक काजर जावपाचें मागीर जावया म्हूण कित्याक आपणागे प्रॉब्लेम हांवें फेस करूं जाय. आनी तें चेडूं म्हणटा तुका म्हाका आतां नाका आतां जावपा जाय म्हणटा जाल्यार तेसो चेडो आहा आनी तुमी हें कोनाकाय कळ्ळें तुका. पूण तेंक काजार जावपा जाय फुडार करूं नाका. सो तुमगे ग्रेस्काय भुलताय. सो तेंकां टायम दियाय आपणागे सोगलें शेअर कोराय आनी सोगलें सांगाय आपणागे स्टोरी आनी फायनली तें समजोलें जाल्यार बरें जालें. समजना जाल्यार सोडून दियाय. तें आनी घेवन बसनाकाय कित्याक तुमी तें घेवन बसोले जाल्यार तुमगे लायफ तुमी बेडे कोतले. सारकें न्हू. चेड्यान चेडवां सांगोता. चेडवान तरी चेड्या म्हळें काजर जावया म्हूण आनी चेडो म्हणूंक लागलो आतां काजर जायना मुको जायना. म्हाका 2-3 पयशे जोडूं जाय मागीर काजर जाता. आनी तें चेडो समजलो न्हू जाल्यार बरें जालें. सारकें न्हू. सो अशें कोन्न आसोता लव स्टोरी. आनी हो तुमकां ब्रेकअपाचेर तुमकां हांव सांगोता 2 पॉयंट. चेडो म्हणटलो आपणाक एक चान्स दी प्लीज प्लीज म्हाका एक चान्स दी म्हणटलो. कितू चान्स दिवपाचें तें तुमी डिसायड करपाचें. तशेंच चेडूं चेड्या म्हणटलें चान्स दी 1 पाटी 2 पाटी 3 पाटी कितू पाटी. सो हें तुमी डिसायड करपाचें. तें आनी हांव सांगना. पूण म्हगे कोतान हांव तुमगे धाकटो टिप्स दितां 2 पाटी 3 पाटी आनी तेंकां तीं आयकना जाल्यार समजावपाचें सारकें. कळ्ळें तुका. तें आंकवारी जिवितां सांगोता काजारी न्हू. ना काजारी जिवितां मागीर काजार जावन डायवोर्स दिवचाय बी तुमी. सो फ्रेंड्स हिंगासो मोगाचो धाकटो टिप्स तुमकां दिलो आनी धाकटी स्टोरी तुमकां सांगिल्ली रियल स्टोरी. सो तुमगे जिवितां जायती स्टोरी आहाय आसतल्यो न्हू आनी तो तुमी सांगो सोदता जाल्यार तुमकां सांगो जाय जाल्यार म्हाका हे वॉट्सॅप मॅसेजाचेर एक नंबर घाता त्या नंबराचेर तुमी म्हाका धाडपा शकताय वॉयस मॅसेज. ओके. आनी तुमगे नांव घेवपा ना कळ्ळें तुमकां. आनी कितें आहा जाण तूं थोड्यांगेले लव स्टोरी सक्सेस जाताय थोड्यांगे जायनाय. सारकें न्हू.
सो आम कित्याक आमगे जिवितां संवसारां आसतना आपणागे लायक एक लव स्टोरी सेव करूंक जाय न्हू. सारकें न्हू, दिसना तुमकां? दिसत जाल्यार बरें जालें. सो हिंगासो ब्लॉगर आहलो धाकटो. सो ब्लॉगर काबार कोत्ता सगल्यांक तुमकां काळजां देव बरें करूं म्हणटा आमगे ब्लॉग चोयल म्हूण. कोणागे हॅपी बर्थडे आहल्या हॅपी बर्थडे, वॅडींग एनिवर्सरी आहल्या हॅपी वॅडींग एनिवर्सरी, आनी कोणाय बाल्टी मारल्या गॉड ब्लेस यू. आनी सदांच तुमी अशीं हांसोन रावाय आं, स्मायल दियाय सदां. विडियो एंड कोत्ता आसतना सॅड जायन वचनाकाय आनी कितेंय म्हणाकाय आं. म्हाका आनी कितें म्हणचें मागीर म्हाका न्हू आख्खे यूट्यूब फॅमिली, आमगे यूट्यूब फॅमिली जाय ट्राय कोत्ता तुमकां कितें सांगो आनी तुमकां हांसोवपा, कॉमेडी करपा, डेली व्लॉग घाताय. सो तुमी म्हाका सपोर्ट केलो तशें करून दुसऱ्यांक सपोर्ट कराय. कित्याक सांगता, आमी आतां भायर गांव आहाय, आमकां फॅमिली पयस आहा. सो आमकां हे यूट्यूबाचेर सावन आमी थोडे मॅसेज दिताय तुमकां. सो तुमी आमकां कितू सपोर्ट करताय न्हू, तुमकां खरें काळजां सावन देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक आमी तुमचे कडेन उलयताय. हिंगा आमी सगळे आहाय थंय, बंगाली आहाय, मागीर हिंगा श्रीलंका आहाय, मागीर नेपाली आहाय, सो आयज कंट्री आहाय. सो गोंयकार मुगे कंपनी जाल्यार गोंयकार कोण ना. सो हांव कोणाक उलोवं, तुमचे कडेन उलोवं न्हू. सो मुगे दूख सूख आहल्यार तुमकां शॅर कोत्ता, कळ्ळें तुमकां. आनी मुगे व्लॉगर तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय आनी मातशा शॅर कराय. ओके, आनी सगल्यांक मोग आसा.